नितळसाणाच्या बाबतीत उजवे आशिल्ल्या दिवचल शारांत कांय थारावीक वाठारांत कोयर उडोवप चालू आसा। आतां हातूंत भर म्हळ्यार हेअर कटिंग सलूनांत कापिल्ले केंस आनी हेर कोयर रस्त्याक कुशीक उडोवपाचे प्रकार घडटात। ह्या प्रकाराक लागून जागृत नागरिकां मदीं तिडक पातळ्ळ्या। मजगतीं शारांत कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद करचे असो उलो नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हांणी मारला। स्वच्छ भारत अभियान त्याचे अध्यक्ष हांव आणि आम्ही दिवचले स्वच्छ जावंक म्हणून खूप आम्ही प्रयत्न करता। आमचे दिवचलचे जे रिटायर मनीस आसा, खूबशे जे आस्थापनांतले काम करपी जाणटे लोक आसा, ते दिवचले स्वच्छ जावची म्हणून एक वर आपले योगदान करता, प्रत्येक आयतारा एक वर। आणि इतले करूनय आमचे खूबशे लोक हांगा हाडून म्हणजे आमच्या खूबशा दिवचलेन खंय खंय जे आमी दिवचले एंट्री येता त्या एंट्री पॉयंटाचेर कचरो उडयता। तेन्ना हांव लोकांक विनंती करता, तुमी तुमची आस्थापना कायदेशीर ना, तुमी टॅक्स भरिना, तुमी सोंपोय दिना, पूण कचरो दियात। हांव कचऱ्याक ते मागीर कितें तें पळोव येता, पूण कचरो हांगा चोरया हाडून उडोवं नाका। हांव परत परत विनंती करता लोकांक आनी परत परत तुमकां नमस्कार करता की कचऱ्याच्या बाबतींत दिवचली बरी सुंदर आसा, तिचें विद्रुपीकरण करूं नाका। हे अशी तुमकां परत एकदा विनंती करता। आमच्या नगरपालिकेन आमच्यो गाडी आसता, फाटल्यान हाडून तुमी जो कचरो आमकां दिवपाचो, इतली विनंती करता। हांगा हांवें आत्तां पळयल्या की तेन्ना म्हणजे हरशीं लोक पिशव्यो बी आपले उडय, पूण म्हाका दिसता हें कोण तरी जो म्हालो जो आसा हेअर कटिंग सलून, तेणी केस आनी बाकीचे कितें पिशव्यो बी उडयल्या। जाल्यार हांव म्हणटा ते कोणीय जर तेणी आसात जाल्यार नगरपालिकेक हाडून दी, जाल्यार आमचे मनीस येवन व्हरता तुमच्या मांडाचेर। आनी हो जर मयेचे जाल्यार आनी खंयचो मनीस आसात जाल्यार ताका हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता, तुमी खंयसरले आसले जाल्यार दिवचली नगरपालिका तुमचो सुको कचरो घेता, नाजाल्यार जर तसो कचरो चड आसात जाल्यार आमच्या लाखेल्याच्या प्लांटार तुमी हाडून दिवंक शकता। तुमकां परत एकदां विनंती करता, कचरो हेवटेन तेवटेन उडोवं नाका। हो दुश्परिणाम फुडें आमकां सामको धोकादायक जातलो। आनी आतां पावसान हो सगळो कचरो वचून गटार चॉकआउट जातले, मागीर तुमी म्हणटले की दिवचलचे नगरसेवक काय काम करिना म्हणून।